नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयचे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. गोंय काँग्रेस पक्षात पातळा खवदळ. अमित पाटकर आनी हेर वांगड्यांनी सोडलो काँग्रेसीचो हात, जाल्यार गिरीश चोडणकराक दिले पदभार. वेंचणुकेच्या दारार आरजीपी उपरांत काँग्रेसीचो स्फोटक निर्णय. गोंय घटकराज दिसाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिली गोंयकारांक परबी. विकसीत भारत करपाक दिवचे म्हत्वाचें योगदान, प्रधानमंत्र्यान मारलो उलो. दोडामार्गार रब्बर लागवडीच्या नांवान व्हडा प्रमाणात जाता गांजाची लागवड. कुडाळचो आमदार निलेश राणेन केलो सणसणीत आरोप. तिलारी घाटार सुमार 35 वर्सां पिरायेच्या अनवळखी बायलेची कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली कूड. बायलेक मारून पुरावे नश्ट करपाच्या हेतून कूड उडयल्ल्याचो आसा दुबाव. पुलीस करतात तपास. गोवा फॉरवर्ड पक्षान 10 मतदारसंघां खातीर गटाध्यक्षाची केल्या नेमणूक. पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी ह्या विशींचे नोटीस केले जारी. आनी सरकारी नोकरेच्या आयज दाखून 2 जाणांक केली एका निवृत्त पुलिसाची 10 लाख रुपयाची फटवणूक. फोंड्याची घडणूक. पुलीस स्टेशनात दोगा दुबाविता आड केलो गुन्यांव नोंद. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंय घटकराज्य दिसाची गोंयकारांक परबी दिली. गोंयचे उदरगती खातीर आनी अस्मिताये खातीर वावुरपी सगळ्यांचे उपकार मानून विकसीत भारताक म्हत्वाचें योगदान दिवचें असो उलो प्रधानमंत्र्यान मारला. मजगती गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोंयकारांक गोंय घटकराज दिसाची परबी दिली. गिरीश चोडणकराक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाले उपरांत पणजेच्या काँग्रेस भवनात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ताका उमेदीन येवकार दिलो. ह्या संदर्भात चोडणकरान 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस 21 परस चड सुवाती मेळून सरकार घडोवन हाडटली असो विश्वास उक्तायला. पक्षाकडल्यान आयिल्ल्या लिकेजाचेरूय तांणी टिप्पणी केली. गोंय सध्या राजकारणी मळार 2 पावलां बरेच फुडें आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. एका वाटेन वेंचणूक दारार पावल्या जाल्यार दुसरे वाटेन विरोधी पक्ष एक शॉकात पावलां उखलीत आसा. पयलीं आरजी पक्षा मदीं बरीच घुसपागोंदळ पळोवपाक मेळ्ळा. आरजीपीचे कशे एकवट फुटून उजो कसो पालावलो तेवूय पळयले. जाल्यार आतां काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान राजिनामो दिल्या उपरांत काँग्रेसीच्या जायत्या गोंय खाप्प्या फुडाऱ्यांनी राजिनामो दिलो. तातूंत मनीषा उसगांवकाराचोय वांटो आसा. आता नव्यान पदभार घेवन नेमणूक जाल्ले गिरीश चोडणकर कितलेय पार्टी वयर काडटा म्हूण सांगले असले तरी काँग्रेसीतले इतले फुडारी पार्टी सोडून गेल्या तांचे त्या वाठारांनी खरेच परिणाम जावचो ना वय. एका वाटेन वेंचणुकेची धोलार बडी पडल्या. विरोधी पक्ष एकठांय येवन सत्ताधारी पक्षाक हारोवपाची फकत भाशणांच आशिल्ली. प्रत्यक्षात विरोधकांचे दोल फुटले तर. मजगती जीपीसीसीचे नवे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें पक्षांतल्यान गेल्ल्या फुडाऱ्यांचेर टिप्पणी करतना भोवमत मेळ्ळें जाल्यार कोणूच पक्ष सोडचो ना असो विस्वास उक्तायला. राजिनामो दिल्ल्या फुडाऱ्यांकडेन चर्चा करून हो प्रस्न सुटावो जातलो अशेंय ताणें सांगलें. मजगती 2027 वर्सा गोंयांत काँग्रेस सरकार तयार जातले आनी विरोधी पक्षांक एकठांय हाडटले असो विस्वास काँग्रेस फुडारी माणिकराव ठाकरे हाणें उक्तायला. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके आदीं गोंयांतली काँग्रेस संघटनात्मक बदल आनी विरोधी एकचाराचेर लक्ष केंद्रीत करता. नव्या फुडारपणा खाला पक्ष कितलो घटमूट जातलो हाचेर आतां सगळ्यांचेच दोळे आसात. लेकिन विधानसभा का चुनाव 2 महीने में आया था, 1.5 महीना ही था. उस वक्त अशोकराव चौहान को बदल दिया और बाला साहब थोरात को कर दिया था. लेकिन उन्होंने खुशी खुशी ये बात मानना चाहिए. संगठन का मतलब एक है कि सभी ने कांग्रेस के प्रति, अपने पार्टी के प्रति वहाँ पे निष्ठा होनी चाहिए और उसके आधार पे हमने सबने चलना चाहिए. वहाँ पे अमित का भी कोई नाराज़गी नहीं है. ये बार बार मुझे उन्होंने कहा है अगर जो भी बात है वो मुझसे बात कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो अध्यक्ष पद से हट गए उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है. उनको भी हाई कमांड बड़ी जिम्मेदारी, जैसे हाई कमांड की बात कर रहा हूँ.
उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो इसका मतलब सभी को एडजस्ट करके चलना, कार्यकर्ताओं को, ये हमारा काम है, हाईकमांड का काम है, हम निरंतर करते रहेंगे। इस पट्टीचो अध्यक्ष म्हणून आयज हे पद हांव स्वीकारता आनी ह्या पदा बरोबर जितल्यो जिम्मेदारी आसात त्योय बी तेजे बरोबर स्वीकारता। म्हाका खबर आसा आमची जी टीम आसा ह्या टिमी कडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा खूब आसात, वेळ कमी आसा। म्हाका दिसता आमी प्रत्येक दीस हो डबल फूल डे दीस करून काम करपा पडटलें आनी बरो क्लीन ट्रान्सपरंट गव्हर्मेंट, प्रो पीपल गव्हर्मेंट, प्रो गोवा गव्हर्मेंट आम्ही गोंयकारांक दितले अशें हांव ह्या वेळार आश्वासन दिता। एकूच मंत्र म्हणजे कशा भशेन, हांव वर्ड यूज करता कशा भशेन, बाय हूक ऑर अ क्रूक, तूं कशें पॉलिटिक्स करता, कितें करता हें नाका, पूण 21 नंबर क्रॉस करप, 21 नंबर क्रॉस करप। त्या ब्लॉक प्रेसिडेंटा कडेन हांव उलयतलो। ओके, आमी उलयतले, आमचे इन्चार्जी उलयतले। कारण आमी मनीषा उजगांवकारांनी आता सध्या रेजिग्नेशन दिलेलें ओके तुमच्याकडे भितरले अजून आता चार्ज जस्ट घेता ते आसा। आज म्हाका तुमचे कडल्यान हे थोड्यो गजाली कळटात। आमचे इन्चार्जूय तेंचे कडेन उलयतले, आमी तेंचे कडेन उलयतले आनी कितें विचार कितें आसा एक्झॅक्टली ते जाणून घेतले। आमचे कडेन जवळ ओवर 1000 मोर दॅन 1000 ऑफिस बेरर आसात। गोंय काँग्रेसीतले राजीनामे दिवपाचे सत्र थांबपाची लक्षणां दिसनात। जीपीसीसीतल्या फेरबदला उपरांत पक्षांतलो असंतोशाचो स्वर चड खर जाला। केंद्रीय फुडारपण आमचेर निर्णय लादता असो आरोप करून मनीषा उजगांवकारान आपल्या पदाचो राजीनामो दिला। कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतात अशी खंत तिणें उक्तायली। मजगती राजेश सावळ, दिव्या कुमार, रणजीत सिंग राणेनय आपल्या पदावयल्यान राजीनामो दिल्ल्याची घोशणा केल्या। खरे बळगे पदवीत न्हय, गोंय आनी ताच्या लोकांची सेवा करपाक आसा अशें पाटकरान सांगलें। मजगती गोवा काँग्रेसीचे राज्य सोशल मिडिया समन्वयक शमिला सिद्दीकीनय राजीनामो दिल्ल्यान गिरीश चोडणकर हाची जीपीसीसी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करपा विशीं प्रस्न उपरासल्यात। तशेंच खुबशे काँग्रेसीच्या ब्लॉक अध्यक्षांनी राजीनामो दिला। तांकां आतां अध्यक्ष गिरीश आनी तांच्या वांगडी तांकां थारावपाचो यत्न करतात। हांव आज म्हज्या पदाचो राजीनामो दिता। कित्याक काय म्हणल्यार आता तुम्ही पळयलां आसतलें इलेक्शनाक हार्डली 7 ते 8 म्हयने उरल्या आनी आज अचानक गोंयचो काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट चेंज जाला। काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट चेंज जालो म्हणून काय प्रॉब्लेम ना, पूण इलेक्शनाच्या तोंडार पार्टी प्रेसिडेंट चेंज जालो। मनीषा उजगांवकार आणि म्हज्या बरोबर जे काँग्रेसीचे प्रामाणिक कार्यकर्ते आसा, जे सदांच लोकां खातीर उबे राविले, हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमच्या खातीर तुमकां साथ दिवपाक सदांच आसतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 40व्या गोंय घटकराज दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां। ह्याच पत्राक जाप दीत मुख्यमंत्री सावंतान पत्र ट्विटराचेर ट्वीट केला। ह्या पत्रात प्रधानमंत्र्यान गोंयची गिरेस्त संस्कृताय, दायज, पर्यटन, शिक्षण, सामाजीक योगदान हांची तोखणाय केल्या। गोंय राज्यान देशाक केल्ल्या सांस्कृतीक आनी आर्थीक योगदानाचो खाशेलो उल्लेख करून तांणी राज्याच्या उदरगतीच्या प्रवासाची लेगीत तोखणाय केली। ते भायर स्वयंपूर्ण गोंय, पर्पल फेस्ट, साक्षरता मोहीम आनी वेगवेगळे उदरगतीचे प्रकल्प अशे उपक्रम उल्लेख करून प्रधानमंत्र्यान राज्य सरकाराक ताच्या वावरा खातीर परबी दिली। 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारत उबारपाक गोंयची म्हत्वाची भूमिका घेवची असोय उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला। दोडामार्गार रबर लागवडीच्या नांवान व्हडा प्रमाणात गांजाची लागवड जाता असो गंभीर आरोप कुडाळचो आमदार निलेश राणे हांणी केला। ही लागवड स्थलांतरीत लोक करतात आणि थळावे नागरीक भंयाक लागून ह्या वाठारांत वचपाक टाळटात असोय दावो ताणें केलो। दोडामार्गात रबर लागवडीच्या नांवान 1800 हेक्टरा परस चड जमनीचेर गांजाची लागवड जाता असो आरोप सध्या चर्चेचो विशय जावपाक लागला।
दोडा मार्गार रब्बर लागवडीच्या नावान व्हड प्रमाणात गांजाची लागवड जाता असो गंभीर आरोप कुडाळचो आमदार निलेश राणे हाणें केला. ताच्या मतान ही लागवड स्थलांतरीत लोक करतात आनी थळावे नागरीक भयाक लागून ह्या वाठारांत वचपाक टाळटात खंय. दोडा मार्ग वाठारांतल्या 1800 हेक्टरा परस चड वाठारांत बेकायदेशीर गांजाची लागवड सुरू आसा असो दावो ताणें केला. हाका लागून प्रशासनाचे भुमिकेचेरूय प्रस्न उप्रासतात. मजगतीं गोंय शिमेवयल्यान सोऱ्याच्या तस्करीचेरूय ताणें लक्ष ओडलां. जुलय 2025 ते मे 2026 ह्या काळात रत्नागिरीच्या राजापुरांतल्या गोंय शिमेवयल्या सोऱ्याच्या साबार सांठ्या आड कारवाय जाल्ली. पूण ह्याच काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशी व्हडली कारवाय वा चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान प्रस्न उप्रासतात अशें आमदार निलेश राणे हाणें सांगलें. तशेंच सिंधुदुर्गांतय असो रॅकेट सक्रीय आसपाची शक्यताय न्हयकारूंक मेळना आनी आतां ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपाची मागणी वाडत आसा अशेंय ताणें संकेत दिले. ह्या आरोपांक लागून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बेकायदेशीर वेवसायांचेर नवे प्रस्न उप्रासल्यात आनी फुडें प्रशासन खंयची भुमिका घेतली हाचेरय सगळ्यांचें लक्ष आसा. एक फार मोठं ही रॅकेट आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज सगळीकडे आपल्याला दिसते आणि हे प्रत्येकाला माहिती आहे, गावागावात आहे. आता मी ही जी बनावट दारू बॉर्डरवरून क्रॉस होते, गोवा बॉर्डरवरून आपल्या राज्यात येते. तुम्हाला मी तारखा सांगतो, ह्या ज्या गाड्या पकडल्या गेल्या ह्या कुठल्या तारखेला पकडल्या गेल्या आणि कुठे पकडल्या गेल्या. गोवा राज्यातून आलेल्या 30 जुलै 2025 अणसुरा येथे दारू जप्त, तालुका राजापूर. 16 जुलै 2025 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 3 सप्टेंबर 2025 पन्हाळे सौंदळ इथे पकडली गेली, 2,11,00,000 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 28 डिसेंबर 2025 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 5 डिसेंबर पकडली गेली, तालुका राजापूर. 10 मे 2025 बनावट दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 25 मे 2026 दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. 26 मे 2026 13 लाखांची दारू पकडली गेली, तालुका राजापूर. दहीकर आले 22 मे 2025. मी तुम्हाला जुलैपासूनच्या तारखा सांगितल्या. ह्याच्यामध्ये एक तरी कारवाई सिंधुदुर्गामध्ये झाली का? मग ती का झाली नाही? रत्नागिरीच्या एनसीबीनी किंवा तिकडच्या पोलीस डिपार्टमेंटने सातत्याने वर्ष दीड वर्षामध्ये इकडून आलेली गाडी तिकडे पकडली, इकडे का नाही पकडली? म्हणजे यांचं रॅकेट आहे. इतक्या वेळेला दारू पकडली गेली, एकदाही सिंधुदुर्गात पकडली गेली नाही मागच्या 1.5 वर्षात. ती सगळी पकडली गेली रत्नागिरीमध्ये. याचा अर्थ मी काय समजायचा? त्याच्यावर मी नंतर येईल की नेमका हप्ता किती जातो. पुढे गांजा आणि ड्रग्ज. आता गांजा आणि ड्रग्ज सप्लाय करणारे आणि त्यांच्यावरती झालेली कारवाई ही 2025 पासून ते 2026 पर्यंत कुडाळ, कणकवली, कुडाळ, मालवण, कुडाळ, पिंगुळी, कुडाळ, कवळीकट्टा ही 7 ते 8 वेळा कारवाई झाली. सकाळी पकडले, संध्याकाळी सोडून दिली, दुसऱ्या दिवशी सोडून दिली. काही ठराविक किरकोळ, काय बोलायचं काही ठराविक किरकोळ हे आरोपी किंवा हे जे कोण आपण छपरी म्हणू किंवा टपोरी म्हणू, ह्यांना पकडण्याच्या पलीकडे जो मेन सूत्रधार यांचा पकडायचा होता तो कधी पोलिसांच्या हातीच लागला नाही.
2, 5, 15, 20 यांची ठरलेली पोरं त्यांच्यावरच कारवाई. पण हा सप्लायर कोण आहे? कोण कुडाळपर्यंत हे मटेरियल आणतंय? बॉर्डर कोण क्रॉस करतंय? कुठल्या मार्गाने येतंय? समुद्राच्या मार्गाने येतंय किंवा कुठल्या घाट मार्गाने येतंय? ह्याचा शोध 1.5 वर्षामध्ये झालेला नाही. इन्व्हेस्टिगेशन की चला हा पकडला गेला, पण तुला दिला कोणी? तो मेन सप्लायर कोण? त्या सप्लायरचं नाव अजूनपर्यंत पोलीस रेकॉर्डमध्ये नाही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तिलारी घाटार सुमार 35 वर्सां पिरायेच्या अनवळखी बायलेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड मेळ्ळ्या. उपरांत वाठारांत खोदळ पातळ्ळा. दोडामार्ग, बेळगांव आनी कोल्हापूर जोडपी म्हत्वाच्या रस्त्या कुशीक दाट रानांत ही कूड मेळ्ळी. बायलेक मारून पुरावे नश्ट करपाच्या हेतान कूड हांगा उडयल्या असो दुबाव आसा. ह्या संदर्भात चंदगड पुलिसांनी तपास सुरू केला. कांय नागरीक तिळारी वीज निर्मिती कालव्याचे दिकेन वता आसतना अचकीत तांकां खर कुशिल्ल्याचो घाणवास आयलो. दुबाव आयिल्ल्यान तांच्यांनी भोंवतणच्या झाडां झुडपांचो सोद घेतलो आनी तांकां सामकी कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. ही घडणूक रोखडेच चंदगड पुलिसांक कळयली. ही म्हायती मेळटकूच चंदगड पुलीस स्टेशनाचे उपनिरीक्षक आपल्या पंगडा वांगडा बेगोबेग थळार पावले. पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण मेल्ले बायलेची पिराय 30 ते 35 वर्सां मदीं आसपाक जाय. आंग पुरायपणान कुसून गेल्ल्यान तोंडावयल्यान तिची वळख करप खूप कठीण जाला. सुरवातीच्या अदमासा प्रमाण मरण आयिल्ली बायल शेजारच्या कर्नाटक राज्यांतली आसपाची शक्यताय आसा. चंदगड पुलिसांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात तशेंच शेजारच्या पुलीस स्टेशनांनी फाटल्या कांय दिसांनी बेपत्ता जाल्ल्या बायले विशीं म्हायती एकठांय करपाक सुरवात केल्या. कूड शव विश्लेशणा खातीर धाडल्या. सध्या पुलिसांचो वेगान सोद चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोवा फॉरवर्ड पक्षान 10 मतदारसंघा खातीर गटाध्यक्षाची नेमणूक केल्या. मांद्रे राम नागवेकर, पेडणे प्रशांत घोडगे, कुंभारजुवे कृष्णा परब, मये समरेश वायगणकार, शिरोडे विशांत गांवकर, मुरगांव निलेश नावेलकर, कुट्टरी लुईस कार्दोस, फातोर्डे पीटर फर्नांडीस, सांगे संतोष गांवकार आणि काणकोणा दत्ता गांवकार या 10 मतदारसंघांनी गटाध्यक्ष नेमल्यात. पक्षाच्यो सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी ह्या विशयीची नोटीस जारी केली. घटक राज्य दिसाचे तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत परबी. 18 गेल्ल्या ह्याच म्हयन्याच्या 18 तारखेक आमची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जाल्ली गोंयकार घरांत. आनी त्या वेळाचेर आमी सांगिल्लें की आमी 11 मतदारसंघां भितर आमी आमचे ब्लॉक घालतले, तयार करतले म्हूण. ताचोच एक भाग म्हणून आमी 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमचे ब्लॉकाची नांवां हांव तुमच्या मुखार वाचतां. मांद्रे राम चंद्रकांत नागवेकर हो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. पेडणे प्रशांत मनोहर घोडगे, कुमारजुवे कृष्णा अलायस विक्रम मुल्ली परब, मये समरेश सदानंद वायगणकर, शिरोडा विशांत गांवकर, मुरमुगांव निलेश महादेव नावेलकर, कुर्ताले लुईस कांतान ऑड्रोस, फातोडा पीटर पास्कॉल फर्नांडीस, सांगे संतोष सोनू गांवकर आणि काणकोण दत्ता अलायस पांडुरंग गांवकर. हे 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आतां अपॉइंट केल्ले आसा आनी तशी तांची कमिटी बी बेगीनच आमी सगळे डिक्लेअर करतले. 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी वेगवेगळे प्रभारी घातलेले आसात आनी ते प्रभारी वचून थंय युवा आनी महिला म्हणजे युवा आनी महिलांचे आमचो ब्लॉक तयार करतले. सद्याक पयल्या फेजी भितर 10 आनी नंतरचे जशी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह नंतर बेगीनच आमची मिटींग घातली आनी उरलेले जे फेज 2 आसात तेय बी आमचे आमी ब्लॉक प्रेसिडेंट ते घालतले. त्याच बरोबर वेगवेगळे कमिटी आमी ज्यो आमी डिझॉल्व केल्यो आसात त्यो बेगीनच आमी करतले. सरकारी नोकरीचे हायस दाखोवन 10 लाख रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचे धक्कोदायक प्रकार फोंड्या तालुक्यांत उक्ताडार आयला. निवृत्त सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षकाच्या चल्याक सरकारी नोकरी दिवपाचें आश्वासन दीत 2 जाणांनी लाखांनी रुपया घेतिल्ल्याचें मुखार आयला.
या प्रकरणात फोंड्या पोलिसांनी त्या दोग जाणां आड गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती दोगूय दुबावितांनी फोंडेच्या न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केलो. ह्या विशीं 8 जूनाक सुनावणी जातली. खांडेपारचो रुपेश साखळकर आणि हळदोणचो टॉमी मिरिंडा हांच्या आड फोंड्या पुलीस स्टेशनात फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद केला. कागाळी प्रमाण निवृत्त सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षकाच्या चल्याक सरकारी नोकरी मेळोवन दिवपाच्या हायस दुबावितांनी दाखयले. नोकरी निश्चित मेळटली असो विश्वास दीत टप्प्याटप्प्यान संबंधिता कडल्यान वट्ट 10 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो आरोप आसा. मात पयशे दिवन लेगीत नोकरी मेळोवंक नाशिल्ल्यान आपली फटवणूक जाल्ल्याचे लक्षात आयले उपरांत संबंधितान पुलिसांत धाव घेतली. दोगांय दुबाविता आड कागाळ नोंद केली. कागाळीची दखल घेत पुलिसांनी दोगां आड गुन्यांव नोंद करून ह्या प्रकरणात आर्थीक वेव्हार, संबंधित पुरावे आणि हेर दुबावितांचो आस्पाव हे विशीं तपास सुरू आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती ह्या दोगूय दुबावितांनी फोंडेच्या न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केला. तांच्या जामीन अर्जाचेर 8 जूनाक सुनावणी जातली. आमी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर जे जाग्यार आज नवे एक जॉब स्कॅम प्रकरण उक्ताड येयल्लें और जो एस आशिल्लो पुलीस डिपार्टमेंटान तो रिटायर जातकीर तेणी 10 लाख रुपया एक रुपेश साखळकर आनी टॉमी मिरांडा हेजे कडेन दिल्ले की आपल्या चेड्याक PSI पोस्टा खातीर तेणी 10 लाख दिले. खूब दीस जाले जॉबूच ना आनी पयशे मेळना म्हणून तेणी आपले फोंडा पोलिसांची नांव घेतली आनी हांगा तक्रार दाखल केली. पुलिसांनी ही ऑफेन्स घातलेलो आसा आनी हे दोगांय सद्या एंटीसेप्टी बेला गेले आसा आनी 8 तारखेक सेशन कोर्टान हेंचे आर्ग्युमेंट दवरिल्ले आसा. हो म्हणटा तुजे खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. भाजपाचे गोय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी कुशावती जिल्ल्या खातीर नवी जिल्लो कार्यकारी समिती जाहीर केल्या. पक्षाची संघटना आनी घटमूट करपाच्या हेतान ही समिती जाहीर केल्या आनी संघटनेचो विस्तार करपाची जापसालदारकी नव्या पदाधिकाऱ्यांक सोपयल्या. पळयात. ब्लू इकॉनॉमी आणि शाश्वत दर्यादेग उदरगतीत गोय आघाडीर आसा, फुडारकूय अशेंच उरतलें. ह्या दोनूय मळार गोय देशांतल्या हेर राज्यां खातीर आदर्श राज्य आसा अशें प्रतिपादन उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी केलें. 40वें गोय घटकराज दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यपाल अशोक गजपती राजू, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आणि हेर मंत्री हजर आशिल्ले. गोंयांत मुळावी बांदावळ, शिक्षण, भलायकी, डिजिटल प्रशासनाच्या मळार उल्लेखनीय कामगिरी केल्या. हांगची पारदर्शक नोकर भरती प्रक्रिया तोखणायेची आसा. स्वताची अस्मिताय तिगोवन दवरून उदरगत करूं येता हें गोंयान दाखोवन दिलां. फुडाराक पर्यावरण समतोल दवरपी अर्थवेवस्था म्हत्वाची थारतली. ब्लू इकॉनॉमी व्हड बदल घडोवन हाडूंक शकता. उदरगत टिकाऊ आनी समावेशक आसूंक जाय. समाजातल्या दरेका घटकांचो आस्पाव जाल्यारूच ताका उदरगत म्हणूं येता. गोंयांतलें पर्यावरण, राखीव रानां, दर्यादेग दायज सांबाळप ही फक्त थळावी न्हय तर राष्ट्रीय जापसालदारकी आसा. गोंय एक सोबीत सुवात म्हणून संवसारभर वळखतात. हाच्या भायर गोंयचे लोक आनी सैम हाच्या मदल्या एकचारा खातीरय गोंयची वळख आसा अशें राष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हाणें सांगलें. India deservingly emerged as the world's renowned tourist destination, admired for its natural beauty, vibrant culture, and warm hospitality. The state achievements in literacy, healthcare, environmental awareness, and human development stands as example for the nation. Today we celebrate the proud occasion of Goa Statehood Day. The future belongs to economies that can grow while preserving ecological balance, and Goa can emerge as a national model for sustainable coastal development. At the same time, development must remain balanced and inclusive. No development can be called as development unless it is an inclusive development for every section of the society. गोंयची वेगळी वळख, अस्मिताय आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपी सगळ्यांचे उपकार.
फाटल्या 12 वर्सांत गोंयांत जायती उदरगतीची कामां जाल्यात। भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक लागून हे शक्य जालें। गोंयचो एकचार तिगोवन दवरपा खातीर आमी वावुरतले, तशेंच भाशा, अस्मिताय आनी संस्कृताये खातीर आमकां राज्य जाय। हाकाच लागून ओपिनियन पोलांत गोंय हे वेगळे राज्य म्हणून अस्तित्वात आयलें, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। गोंयची अस्मिताय आमची वेगळी दवरची म्हणून प्रत्येक गोंयकार झगडलो आणि म्हणून तर पुराय भारत देशात एकमेव ओपिनियन पोल जालो तो गोंयांत जालो। आणि ते गोंयांत जाल्ल्या ओपिनियन पोला उपरांत गोंयकारांनी ठरयलें की हय आमच्या भाशे खातीर संस्कृताये खातीर आमकां एक वेगळें राज्य जाय आणि ते माणकुलें काय जायना, बट ते आमचें गोंय आसूंक जाय म्हणून आमी वेगळ्या गोंयची अस्मिताय आमी टिकोवन दवरली, आमी सांबाळून दवरली। आणि ह्या भारत मातेच्या आमी सातत्यात होम मिनिस्टर जेन्ना जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना मुद्दामून ते परत परत म्हणटा की भारत मातेच्या कपलाचेर आसलेलो बारकेलो बिंदू म्हणून आमचें गोंय आसा, ही आमकां सातत्यात आमकां ते याद करून दिता। जरी आमी बारीक आसले आसत जाल्यार पुराय गोंयभर आनी पुराय जगभर आमची वेगळी अशी वळख आसा आनी ती सातत्यात आमी दवरपाकूय शकल्या। आणि दवरपाक कित्याक शकले आसत जाल्यार ती आमी ह्या डबल इंजिन सरकारा खातीरच। हांवें मुद्दामून कित्याक मेन्शन करता, ह्या गोंय घटक राज्य करपाक जरी 40 वर्सां आज पुराय जाली आसत जाल्यार खऱ्या अर्थाचो विकास जो आमी जो पळयता आसतले फाटल्या 12 वर्साच्या विकासाच्या कार्यकाळात आमी म्हणटा डबल इंजिनच्या सरकारात व्हड मोठ्या प्रमाणात विकास हो गोंयांत आमी करपाक शकले। आणि वो विकास जर तुम्ही पळयतले आसत पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत असलेले नॅशनल हायवे आसतले, टुरिझम क्षेत्रात आसतलो, हेल्थ सेक्टरात आसतलो, एड्युकेशन सेक्टरात आसतलो, खंयच्याय मळाचेर तुम्ही काडून पळयात अशा विविध प्रकल्प आमी सातत्यात तुमच्या मुखार दवरल्या। गोंयाक देशातले एक आदर्श राज्य जावपाची संद आसा, तशेंच उदरगत समतोल आसप गरजेचें। फुडल्या पिळग्यां खातीर गोंयच्यो न्हंयो, दोंगर, दर्यादेग, गांव सांबाळून दवरपाक जाय, अशें राज्यपाल अशोक गजपती राजू हाणें ह्या वेळार उलोवप केलें। Development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages and community life are precious assets. These must be protected for future generations. Progress becomes meaningful only when it remains sustainable and humane. My dear Goans, Statehood Day is not only a celebration of the past, but also a reminder of our collective responsibilities to the future. The strength of Goa has always been its people, hardworking, resilient, educated, and socially conscious. If we continue to work together with unity, mutual respect, and a spirit of public service, Goa will continue to shine as one of the finest examples of progress and harmony in our nation. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।